नमस्कार. प्रुडंटाच्या प्रायम बुलेटिनात तुमकां येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. दाबोळे विमानतळाचेर नौदळाचे चेतक हेलिकॉप्टर कोसळ्ळें. 2 पायलट धरून 3 जाणांक मरण. हेलिकॉप्टर वताले मुंबयच्यान बेंगळूर. हेलिकॉप्टराक पेटलो उजो. नौदळान चवकशे खातीर नेमले मंडळ. मायनिंग बंद जाल्ल्यान बार्जवाले गोंय सोडून चल्ले भायर. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन 20 बार्जवाल्यांचे एनओसी खातीर अर्ज. बार्जवाल्यांनी घेतिल्ले रीण बुडल्यार सहकारी बँको बुडटल्यो. संघटनेक गोंयचे मायनिंग ट्रकवाले मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांनी कुडचड्यार दाखयली शक्त. मायनिंग वाठारांतल्या आमदारांचो तेंको. एनजीओचेर फोग. सरकारान आदार करचो म्हूण मागणी. ज्यांची गॅसाची कार्ड खूपच पोन्नी आसात, कनेक्शन करतना पत्तो वा फोटो आयडी डॉक्युमेंट दिल्ले नात. 2 कनेक्शन आसात. तांकांच 31 ऑक्टोबर मेरेन नो युअर कस्टमर सक्ती. गॅस डिलरांनी केले. सांग्यार 4 वर्सांचे अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार केलो म्हणून पुलीस कागाळ. कुडचडेचे पुलिसांनी टँकर ड्रायव्हराक केली अटक. चलयेचे वैजकी तपासणींतल्यान आरोप स्पश्ट. खेळा मळार गोंयचो रणजी पंगडाचो कोच बदल्लो. विवेक कोळंबकाराच्या जाग्यार डोडा गणेशाक केलो हेड कोच. विवेक कोळंबकाराक अंडर 19 पंगडाचो. खबरो विस्तारान. दाबोळे विमानतळाचेर सोमारा सकाळी नौदळाचें चेतक हेलिकॉप्टर कोसळ्ळें. हेलिकॉप्टराक उजो पेटलो. 2 पायलट आनी चीफ एअर अप्रेंटीस धरून 3 जाण सोंपले. हेलिकॉप्टर मुंबयच्यान सारकें करपाक गोंया वटेन बेंगलोर वताले. इंधना खातीर दाबोळे देंवतना तें कोसळ्ळें. हेलिकॉप्टराचो रोटर मोडिल्ल्यान अपघात जालो अशें कांय सुत्रां सांगतात. कांय जाण म्हणटात हेलिकॉप्टरांतलो प्रेशर पडिल्ल्यान तें कोसळ्ळें. कारण सोदपाक नौदळान मंडळ नेमला. मात नौदळ अधिकारी हाचेर कांयच उलोवंक तयार नात. हे पळयात हेलिकॉप्टर कशें काबार जाला ते. भारतीय नौदळाची 2 चेतक हेलिकॉप्टरां सदच्या भशेन प्रशिक्षणा खातीर सकाळी गेल्ली. मात उपरांत हेलिकॉप्टर देंवयतना एक चेतक हेलिकॉप्टर कोसळ्ळें. अपघाता फाटलें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण रोटरान बिगाड जाल्ल्यान हो अपघात जालो. हो अपघात सोमारा सकाळी 9:51 घडलो. हेलिकॉप्टराक उजो लागिल्ल्यान 2 पायलट धरून 3 जाण सोंपले. लेफ्टनंट कमांडर धर्मेंद्र सिंग, लेफ्टनंट राहुल तिवारी आनी चीफ एअर अप्रेंटीस कृष्णन अशीं अपघातांत सोंपिल्ल्यांची नांवां आसा. हो अपघात दाबोळे विमानतळाच्या नागरी विमानांच्या रनवे लागसारच घडलो, पूण ताचो नागरी विमानांच्या उड्डाणांचेर परिणाम जावंक ना. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. गोंयचें मायनिंग बंद जाल्ल्यान हांगासरले बार्जवाले भायर वचपाक सोदतात. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन आतां मेरेन 20 बार्जवाल्यांनी एनओसी खातीर अर्ज केल्यात. हाचो परिणाम म्हूण गोंयच्या बार्जवाल्यांनी घेतिल्लें रीण बुडल्यार हांगासरल्यो सहकारी बँको बुडटल्यो म्हणपाचो भंय बार्जवाल्यांचे संघटनेन उक्तायला. गोंयांतल्यो मिनाच्यो खणी बंद पडिल्ल्यान बार्ज धनी त्रासान पडल्यात. गोंयांत सुमार 400 बार्जी आसात. गोंयांत धंदो नाशिल्ल्यान बरेच बार्ज धनी गोंया भायर वचूंक सोदतात. खणी बंदच उरल्यार बार्ज धनी काबार जातले अशें तांकां दिसता. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सच्या सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बार्ज धनी चल्ले. गोंया भायर वचपाक 20 अर्ज आयल्यात. शेजारच्या राज्यान वचूंक सोदतात. 14 बार्ज धनी महाराष्ट्रान वचूंक सोदतात. 6 बार्ज धनी गुजरातान वचूंक सोदतात. 2 अर्ज श्रीलंकेन वचपाक. आनीक बरेच बार्ज धनी गोंया भायर वचपाची शक्यताय आसा. गोंयांतले बार्ज धनी बुडल्यार गोंयांतल्यो सहकारी बँको बुडटल्यो अशी भिरांत अखिल गोय बार्ज धनी संघटनेचो अध्यक्ष अतुल जाधवान उक्तायल्या. Today the loans are about 350 crores, out of which 15-20 barges which may go out. The barges which will remain here, say around 290 barges might remain here of our association.
their loan itself will come to 3 crores, 10 to 3 crores, 20 lakhs. Now, what is the structure of these loans? Whatever the cooperative banks have financed us, that is Goan money, which is specifically Goan people financing Goan people. So, imagine the situation if 100 crores default. What are the total profits of these banks? What will it lead to? Correct. And one restructuring is already done of our loans last So year. are you suggesting that फाल्यां जरी परिस्थिती अशीच उरली आणि 100 crores लोन्स आसात जी गोवन कोऑपरेटिव्ह बँकेतल्यान गेल्या Hi. गोवन कोऑपरेटिव्ह बँक सेक्टर कोलॅप्स जावपाक शकता 100%. There is no choice. प्रुडंटा खातीर आमचो खबराकार महेश गाडी आनी चलचित्र खबराकार दिनेश करपे. गोंयचे मायनिंग ट्रकवाल्यांनी मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांनी सोमाराक कुडचड्यार शक्त दाखयली. गोंयचें मायनिंग बेगीन परत सुरू जावचें म्हूण दक्षिण गोंयचे ट्रकवाले आनी मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांनी कुडचड्यार मोर्चो काडलो. मायनिंग वाठारांतल्या सगळ्या आमदारांनी तांकां मोर्चाक येवन तेंको दिलो. सुप्रीम कोर्टांत गेल्यात म्हूण तांणी NGOचेर तिडक उक्तायली. कांय उलोवप्यांनी सरकारान मायनिंगांतल्या लोकांक आदार करचो म्हूण मागणी केल्या. केंद्र सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार जाऊ ती काँग्रेस जाऊ ती BJP जाऊ ती आणि कसली पार्टी सगळे पार्टीचे राजकीय जे राजकारण जे आसा त्या कुशीन दवरून सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा हे पयली करपा जाय आणि सगळ्यांनी जर एकठांय येवन आयज गोवा गव्हर्नमेंटा भितर जे 40 आमदार आसात त्या खंयच्या पार्टी जावं MGP जावं GUP जावं किंवा इंडिपेंडंट जावं किंवा आमी काँग्रेस जावं किंवा सत्ताधारी BJP जावं सगळ्यांनी एकठांय जावन म्हणटाचे ऑल पार्टी डेलिगेशन आमी दिल्ली घेवन वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता. जेन्ना ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन गेले आनी जर हीच जी आमची मागणी आसा ती की आमकां पॅकेज दिवपा जाय जो पर्यंत सुप्रीम कोर्टाक हो निवाडो जायना तो पर्यंत आमी काय सुप्रीम कोर्टाचें काय म्हणपाक शकनात. आमी शाह आयोगाचेर काय म्हणून फायदो ना. आमचो म्हणतो सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडच्यान आमकां कितें मेळटली पॅकेज हें म्हत्वाचें आसा आनी दुसरो आमचो कायदेशीर लढो आमी कशें दितलो तें दुसरो म्हत्वाचो आसा. ज्यांची गॅस कनेक्शनाची कार्ड खूपच पोन्नी आसात, ज्यांनी कनेक्शन करतना पत्तो वा फोटो ID डॉक्युमेंट दिल्ले नात वा 2 कनेक्शनां आशिल्ल्यांनीच 31 ऑक्टोबर मेरेन KYC व्हेरिफिकेशना खातीर येवचे. हेरांनी सुसेगाद आयल्यार चलता अशें गॅस डिलरांनी स्पश्ट केलां. सध्या वता वता थंय गॅस डिलरां कडेन लोकांच्यो डॉक्युमेंट घेवन KYC खातीर घिट्ट्यो पडटात. तातूंतच भायले भायर पयसो करपी दलालूय घुसतात. हाका लागून गोंयभरच्यान KYC विशीं कागाळी येवंक लागल्यात. हे फाटभुंयेर डिलरांनी गजाल स्पश्ट केली. आमच्या कंपन्यांनी आमकां 2 तरेच्या कस्टमराची लिस्ट दिल्ली आसा. एक कस्टमर्स हॅविंग सेम नेम अँड सेम एड्रेस म्हणजे कस्टमराचें नांवूय तेच आनी पत्तोय तोच म्हणजे एकाच कस्टमरा कडेन एका पेक्षा चड कनेक्शनां आसप हे एक तरेचे लिस्ट आसा. आनी दुसरें आसा हॅविंग डिफरंट नेम बट सेम एड्रेस म्हणजे नाव ओनराचे कनेक्शन होल्डराचे नाव वेगळे वेगळे आसता पूण एड्रेस एकूच आसता. हे अशे ज्यांचे लिस्ट आसा ह्या लिस्टान जे लोक इन्क्लुडेड आसा त्या लोकां खातीर हो KYC फॉर्म भरून 31 ऑक्टोबर पयलीं दिवप कंपल्सरी आसा. पूण जनरल पब्लिका खातीर 31 ऑक्टोबर पर्यंत ही डेडलायन ठरूंक शकना. घेव एक विसव.